प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकम् पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम्। नमस्कार आणि योकार हा महिमा। आज आम्ही येला साळगावची ग्रामदेवी म्हणजे श्रीदेवी शर्वाणी अडवळपाल हांगा। चला तर या देवळाबद्दल अनेक जाणून घेऊया। कृष्णनाथ गुरुदास साळगांवकर एक पेडकार हांगालो शर्वणी देवी तशें हांगा वेताळ म्हादेव गणपती बाळबोस सगळे कूळ देवता आमचे। आमी 5 मानकरी हांगासर शेणै प्रभू नायक धोंड आनी पेडकार हे 5 मानकरी आमी हांगासर। 5 मानकरी मेळून आमी नवरात्र स्टार्ट करता हांगासर। खूब वर्सां पयलीं देवी आमची पयलीं मूळ स्थान आमचें सालिगांव आनी खंय तरी गेली पूण हांगासर आतां खूब वर्सां जालीं हांगाच नवरात्र आमी स्टार्ट करता। हांगा प्रत्येक 9 राती आमची नवरात्र करता। 10व्या रातीक आमचो दसरो पूण पयली हर दिसा आमी एक रात दवरलेली आसा। पयली रात एकट्याक, दुसरी रात एकट्याक, तिसरी रात एकट्याक। रातची दिसाची आमची देवीची पुजा जाता, पाठ वाचन जाता। रातचे 6 ते 7 किर्तन, तेज्या उपरांत 8 ते 9, 10 म्हणल्यार आमचें भजन चालू आसता। भजन जाल्या उपरांत आरती जाल्या उपरांत एक रात सोंपता आमची। अश्यो आमच्यो 9 राती वयता। 10व्या रातीक आमचो दसरो जाता। देवी बद्दल सांगता आमकां कितली पोडणी? देवी बद्दल सांगपा म्हणजे देवी कितकी वर्सां जुनी तितकी म्हाका सांगूंक शकना हांव, पूण इनबॉर्न म्हणजे आमकां जी की खबर आसा, म्हाका जवळ आतां 17 वर्सां जालीं, म्हाका जी की खबर आसा देवी आमी हांगाच तिका पळयता आनी हें देवूळ म्हणून आमी मानता। वर्सभर कितें? वर्सभर म्हणजे पयलो आतां स्टार्टींग आमच्यो वर्सान जर स्टार्ट केलें जाल्यार वाडदिवस जाता आमचो। वाडदिवसा मागीर श्रावणी सोमार, अशें श्रावणी सोमार पयलीं एक जातालो, आतां आमी 5 सोमार करतात। ते बाकीचे म्हाजन जे आसा ते आयतार करतात। मागीर सोमार जाल्या उपरांत मागीर नवरात्र स्टार्ट जाता। नवरात्र जाल्या उपरांत दिवजां जाल्या उपरांत चवथे दिसा आमची जात्रा जाता। अशें कंटिन्यू आमचे उत्सव चालू आसता। भुतनाथाचो वाडदिवस आसा, बाळवसाचो वाडदिवस, वेताळाचो वाडदिवस, दत्ताचो वाडदिवस चालू अशें वर्साचे भायर चालूच आसता। प्रोग्राम आमचे चालू आसता। हांव चंद्रकांत रामा साळगांवकर ह्या देवस्थानाचो खजिनदार हांव। ह्या देवळान खूब उत्सव जाता। आतां सुरवात नवरत्नां जाता। नवरत्नां उपरांत दिवजां जातलीं। दिवजां उपरांत जात्रा जातली। जात्रे उपरांत आमच्या वेतोबाचो वर्धापन जातलो। वर्धापन जाल्या उपरांत आमच्या देवीचो वर्धापन दीस जातलो। हे दर वर्सा प्रमाणे हे उत्सव सगळे आमी करतात। ह्या वर्सा 11 दीस येयल्या, वर्सा 9 दीस येता। 9 दिसांक पयल्या दिसा आमची पुण्यवचन जाता। पुण्यवचन जाल्या उपरांत अग्निहोम जाता। अग्निहोम जाल्या उपरांत हवनाचे कार्यक्रम चालू आसता। डेली पाड वाचप चालू आसता आनी आमी सगळे म्हाजन 5 म्हाजन ह्या देवस्थानाचे आसा। नायक, शेणै, धोंड, पेडकार, परब हे आमी सगळे मेळून हे प्रोग्राम करता। हे देवूळ म्हणटा सगळे लोक साळगांव आसले, पूण आमकां कोणी एकट्यान सांगलें की ते आजगांवां थंयसर देवी गेल्ली म्हणून, आनी थंयसून देवी ही वाजत गाजत हांगा हाडल्यात। शर्वाणी आपल्या अडवलपाल साळगांव वाड्यार हांगा आसा।